अजाप जातले तुझे जिवीत कितले बरे जातले असले सो तुवें तुज्या मनाचे अवस्थेन थोडे बदलप केल्ले तर आनी म्हाका गमलां कितले वायट मनाची अवस्था आमची थंय आसो येता आनी कितल्यो बऱ्यो आमकां प्राप्त करूंक गरज त्यो की आमी दर दिसा आमचे बरे मनाची अवस्थेची संवय करूंक जाय. तुझा न्हय जायते सोंपें उदाहरण मेळोंक निराशीपण अशें न्हय मातशें गुणगुणूंक मातशें निराशी जावन तुजे लागीं आसा तितले दादोशी जायना जावं चिंतूंक तुका आनी की आसूंक जाय म्हूण बरें हांव तुका आदार दिता तुजी मनाची अवस्था थाऱ्यार घालूंक जर मातशें पिरगवता कोणीक आयज राती तुका न्हिदोंक अदीक वेळ लागतलो फकत उगडास त्या गरीब कुटुंबाचो जांकां न्हिदोंक खाट ना जो ट्रॅफिकीन सांपडला निराशी जायनाका संवसारान लोक आसा जांकां मोटर चलोवपाची संदी पासून ना जर कामाक तुजो दीस बरो वचोंक ना चिंते मनशाची जो 3 म्हयने जाले काम नासतना बेकार आसा चोर त्रास दितेली सोयरीगत आसा जाल्यार चिंते मनशाची जाका मोग मेळोंक ना आनी जाणें मोग देखोंकूय ना सो तूं दुखी आसा की तुज्या बॉसान नाकारले तुका सुमारांक 4 दीस काम आनी 3 दीस सुटी मेळोंक चिंत्या उस्तुराचे जी कठीण परिस्थितीन सुमारांक 3 दीस दिसाक 12 वरां $10 शिर्वीस करता तिच्या जी एक गरीब देशांत आपल्या कुटुंबाचें पोट भरूंक सो तुजें मोटर बिगडला आनी आदार एक मील पयस आसा चिंत ते आरेन दवरल्या मनशाचे जाका तितले चलोंक व्हड एक बाग जायत सो आयज तूं कॉन्फरन्साक आयला तेन्ना तुका पार्क करूंक तुका जाय ती पार्किंग स्लॉट मेळोंक ना आनी तुका थोडे चलचें पडलें आनी तुवें तारकार केली तुजी मनाची अवस्था बदलूंक जाय सो तुज्या केंसांनी एक दोवो केस दिसल्यार चिंत त्या कॅन्सर दुयेंतीचेर जिची केमोथेरपी केल्या आनी ती आशेता थोडे केस आपल्याक आसूंक जर तूं निराशी आसा कित्याक तुज्या निर्णय घेना जो तुज्या जिविताचे आपोवणे कितें ते देवाक आर्गां दी कांय लोक आसात जांकां तितलें लांब जिवीत जिवंक नशीब जालें ना चिंतूंक ताचे आपोवणे कितें ते जर तूं दुसऱ्याची क्रोध नेनारपण ल्हानविकाय असुरक्षितपणाचे बाली जाला उगडासखोर वस्तू आनीक वायट जावपाच्यो जर तूं तें मनीस जाल्लें जिनसा तरेची मनाची अवस्था आसता होयकारी अवस्था नोयकारी अवस्था दादोशी असमान खालती गोरवी जबाबदारी आसलोली बेजबाबदारीची आर्गां दिवपी किकोंत करपी काकुतीची बोगसोने दिनात असली स्वताचे चुचुरे करपी ही वालेर चालूच आसता आदी 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 पूण जर तुज्यान जेजून आपली मनाची अवस्था दवरली तशी दवरूं येता जाल्यार आनी तो सगळ्यान आमचो नमुनो जावंक जाय मनाचे अवस्था सांगता फिलिपकाराक 2 म्हणटा जेजून असलें तेंच खालतेपण आनी मनाची अवस्था तुकाय आसूं दी तो जावन दी तुका एक नमुनो खालतीकायेचो आनी हेर मनाचे अवस्थेचो आयज हांव तुमकां सांगता जर 2 दिसा तुज्यान तुजी मनाची अवस्था जुलमोन घेवंक जाता तुज्या जिवितान कितेंय चल्ल्यार परवाना आजुनूय तुज्यान जिविताचो आनंद घेवं येता हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता तुजे प्रश्न खरेंच तुजे प्रश्न वा तुजे प्रश्न थाय तुजी मनाची अवस्था जे तुजो प्रश्न रोचता आनीक एक पावटी तुजे प्रश्न खरेंच तुजे प्रश्न म्हणजे तुजे प्रश्न खरेंच तुजे प्रश्न वा तुजी मनाची अवस्था तुज्या प्रश्न थाय जे तो प्रश्न रोचता तुझा न्हय ह्या संवसारांत लोक आसा जांकां तुका तसलेच प्रश्न आसा ती तुजे कीन अदीक खोशी आसात आनी लोक आसा जांचो प्रश्न तुजे कीन वायट आसा आनी तरी ती तुजे कीन खोशी आसा आनी हे प्रश्नाक लागून न्हय पूण त्या प्रश्नांक ती कसले नदरेन पळयतात ते तुझा न्हय आयचो हो निरोप आगोड न्हय तांतून खोलाय ना तांतून गुसपा गोंडोल ना पूण हें तुमकां आयज सोजमता जाल्यार हांव सोत मानता की तुमी जायतींच जी खुशाल ना आनी शांती नासतना जिवितान कांयच उदरगत करूंक पावोंक ना तूं तुज्यान फकत देवाच्या इच्छा परमणे तुजी मनाची अवस्था दवरल्या तूं अजाप जातलें तुज्या जिवितान कितें जाता तें तुजो स्वभाव बदल तुज्यान तुजें जिवीत बदलूंक जाता तुजी मनाची अवस्था तुजे भितर थान भायर केल्या जिविताची चिंता तूं वस्तूचे निर्णय घेताय ताचेर आतापलेले आसा तुजे मनाचे अवस्थेचो सगळ्याचेर प्रभाव पडटा तुजे भोंवतणी आसलेल्याचेर प्रभाव पडटा तुज्या संबाचेर प्रभाव पडटा तुज्या मुखामोलाचेर प्रभाव पडटा कोणाक वायट मनाची अवस्था आसा तो रोखडोच सांगो येता विमानान एक यंत्र आसा जाका एटिट्यूड इंडिकेटर म्हणटात आतां तूं चिंतलें तो एल्टिट्यूड इंडिकेटर म्हूण पूण ताका एटिट्यूड इंडिकेटर म्हणटात आनी ते दाखयता विमान दार्यार थान
खंयच्या दिशेंत आसा तें. जेन्ना विमान वयर चडटा ताका म्हणटा नोज हाय एटिट्यूड, कित्याक विमानाचें नाक दिशाचे दारे वयर आसता म्हूण. जेन्ना विमान खाला येता ताका नोज डावन एटिट्यूड म्हणटात, कित्याक नाक विमान दिसाचे दारे खाला आसता. आतां म्हणूया दिशाचे दार मोदेंच आसा. जर आमची अवस्था दारे वयर आसा जाल्यार आमचें जिवीत सामान्य परी उंच आसतलें. जर आमचें नाक सोकला घालपी अवस्था आसल्यार आमचें जिवीत दिसा दारे वयर आसतलें. तुका कसलें जिवीत जियोंक जाय? बरें जयस, म्हाका जाय देवान म्हजेर आशिर्वाद दिवन म्हाका बरें जिवीत दिवच्याक. बरें, तूं तयार आसा दर दिसा तुजें मन आनी तुजी मनाची अवस्था बदलूंक तर सकाळीं थोडो वेळ घे देवा सांग. आतां तूं कामाक वेताना आनी फकत चिंत, म्हज्या जिवितान कसलो भाग आसा काय देवाक, तुवें म्हाका मनाची अवस्था बदलूंक जाय. जेन्ना आयच्या उपरांत लोकां तुका विचारतो जायत तूं खंय आसलें तुज्यान म्हणूं येता, हांव म्हजे मनाची अवस्था थाऱ्यार घालतली आनी वय म्हाका ताची गरज आसली. कोणाच्यानूय आपल्याक जाय ते आपली मनाची अवस्था बदलूंक जाता. एफेसकारांक 4:23. तुमची नवसोरणी करात. तुमच्या काळजाची आनी मनाची नवसोरणी करात म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. आतां परत पळोवया वर्स 22. तुमच्या आदल्या जिविताची चाल सोडून दियात. तुजें आदलें जिवीत काडून उडय जें कोट्या वंडोवणाये वरवीं पाड जायत वेता. तें तुमचें आदलें पोरनें पातकी सैम सोडून दिवचें. तो म्हणटा भायर घाल जात्याक, भायर उडय पोरण्या जिविताक. तूं वागतालें ते भशेन वागी नाका. आतां वर्स 24. आनी देवाच्या सारक्याची रचलेली, तुका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवी मनशां जाय. तर वर्स 22 म्हणटा मातेऱ्या दादल्या परी वागो नाका. वर्स 24 म्हणटा आनी तूं नवी रचना परी वागूंक सुरू कर जें तूं आसा. पूण वर्स 23 एक पूल कसो जो म्हाताऱ्या दादल्या परी वागप आनी नव्या दादल्या परी वागपा मदलें आसा. वर्स 23 दाखोवया. आनी मनाची सारकी नवसोरणी करात आसन नवी मनाची आनी आत्मीक अवस्था आसन. तुसा न्हय तुज्या जिविताची मनाची अवस्था आनी न्हय तुज्यो कोडण्यो ज्यो थावे कोत्तेली येसाची वाट तुज्या जिवितान. गरज ना तुका दास्ती काडूंक तुका आनी कोणान इतले देणे आसा जाल्यार. कामान कुडीक तुका आनी कोणा इतले देणे आसों ना जायत. आनी देंवचाराका वट्ट तुका सांग वय तुका कॉलेजीक वचूंक मेळना देखून तुका नोकरेन वाडाय मेळची ना. वो तुसा न्हय ताचे इतले हुशार ना नोकरेन वाड मेळची ना. पूण हांव तुमकां एक गूट सांगता, जर कंपनींत येरा परस तुजी मनाची अवस्था बरी आसत जाल्यार तुका येरा परस अदीक नोकरेन वाडाय मेळटली. म्हाका अदीक आवडटा बरी मनाची अवस्था आसा जाल्यार ताच्या वांगडा काम करूंक गुडेक ते तितले हुशार न्हय दुसऱ्याकीन जाका सगळ्याची म्हायती आसा आनी ताच्यान 25 वेगवेगळ्यो वस्तू हांगा थंय धांवन करूं येता. पूण तांकां आपूण सगळ्या परस बरें असली गर्विश्ट घाणेरी वायट मनाची अवस्था आसा. तूं अजाप जातलें कसो पवित्र आत्मा तुजे थाय बांधन करतलो जो तुजी मनाची अवस्था बरी आसल्यार. म्हाका वावरूंक जाय खालत्या दिनवासनेच्या वैकारी जबाबदारी आसलेल्या मनाच्या अवस्थेच्या मनशा बरोबर. एक मनाची अवस्थाची वालेरी काड. सो तुका तुज्या सामान्य जिविताचें वर्णन करूंक जाय जाल्यार हातलें खंयचें गीत तूं सकाळीं उठ्ठूच गायतलोय. संवसाराक काडून व्हर, पावस पडटा म्हजे तकलेर, म्हाका जाय तशें हांव कोत्तेली. ओ ओ कितलो सोबीत दीस, ओ कितलो सोबीत दीस. आतां म्हाका तुमकां सांगूंक जाय की देव आनी आमच्या काजाराच्या सुरवातेच्या दिसांनी देवाक म्हजेर वावरूंक चड सहयोग मेळच्या आदीं हांव एक गंभीर वायट मनाची अवस्थेची ओस्तोरी आसली एकदमूच. दुसरे वाटेन देव खुशाल आनी होयकारी आनी तो फकत तुजो न्हय, ताका आवडटा सकाळीं उठोन गितां गावंक आनी हांव तुका खरेंच ओगी राव म्हणटालीं. ओगी राव सकाळीं उठच्या उठून तुका गितां गावंकूच जाय. म्हाका जाय आसलें म्हज्या प्रस्नाचेर चिंतूंक आनी सगळ्यांनी म्हाका कशें त्रातार केल्लें तें
आनी हांव ताचेर कशी विघ्नास घेतली तें आयकोंक घुमो दिसता पूण दुखीची खबर ती हांव तें सत म्हूण म्हाका तें आयकोंक नाका आसलें. बरी तूं जानूय म्हाका दिसता देवाक वाज आयली आयकोंक तुमी सदांच तीं गितां गायतात आनी स्तोत्रांनी साबार पावटी म्हणला दोनयात हांव एक नवें गीत गाय म्हणटच हांवें तुमकां एक नवें गीत बरयलां. पोले तुमच्यान तें गावंक शिकोंक जाता जाल्यार म्हजेर कितें येवं एक बरो दीस जातली सगलें सारकें जातलें म्हाका पगार आनी वाडूय मेळवत. हो हांव तुमकां सांगता मागण्याचे जोमे म्हज्या पाटल्यान लागतले ताच्या गितांची मुखेली जावन. तुमी जाणात सगळीं संवसारान खुशाल आसोंक सोदतात म्हणजे शेकी पळोवंक गेल्यार तूं खुशालकाय विकती घेवंक चिंतल्यार वा स्वता खोशी करूंक सोदता काजार जावन खोशी जावंक सोदता खरेंच आमी खरेंच खोशी जावंक सोदतात म्हणजे तूं मुंचिनान जिवितान शेकी तुमकां तेंच जाय म्हूण पूण आमी थंय कशी पावतलीं हे चिंतून आमी चूक कोत्तात. तुमी जाणत मृग जल कितें तें जे परी तूं एक अरण्यांत आसा आनी तूं चड तानेला आनी दीस एकेच वाटेन जगजता अरण्याचें पडोन पातबीम घालता आनी खरेंच अशें दिसता थंय भायर एक उदकाचें तोलें आसा म्हूण आनी म्हाका खात्री आसा तुमी ह्यो अरण्यांतलीं चलचित्रां देखल्यान जुंय लोक थानेन मरोंक तेंकलो वचून उदकाचें तोलें म्हूण सजमोन तातूंत उडकी मारली आनी मागीर निराशी जाली. बरें तूं जानूय हांवूय तसल्या मृग जला फाटल्यान म्हज्या जिवितान जायतींच धांवलीं. वय सोन म्हजे कडेन आनीक दुडू आसले तर हांव खुशी जावपाची आनी तातूंत कांय जाल्लें ना. चोरा फाटलीं वर्सां नियालीत जेन्ना हांव काम करी एक कोचेरीन नोकरी करी जर म्हाका काम करूंक पडोंक ना तर हांव खोशी जावपाची आनी मागीर देवान म्हणलें बरें तुजी नोकरी कित्याक सोडिना म्हणटच हांव म्हणून वय ह्या घरांतली भायर सरोंक मेळल्यार हांव खोशी जावपाची. चलात तो देंवन जर म्हाका एकसुरे सांडटलो आसलो जाल्यार हांव खोशी जावपाची जर देव बदलतलो हांव खोशी जावपाची. जर म्हजी मिनिस्ट्री वाडत जाल्यार हांव खोशी जावपाची आनी हांव तुमकां सत सांगता आनी हे सगळें म्हज्या काळजान मानता तुजो प्रश्न तो खरेंच तुजो प्रश्न न्हय. म्हाका दिसता एक मिनीट भर आमी ताचेरूच रावंक पडटा अशें न्हय कित्याक हांव तुमकां एक कुलेर बोत तरकारी दिवंक सोदी आनी ते घेवंक कबूल नासलें. तुजो प्रश्न खरेंच तुजो प्रश्न न्हय म्हणजे हांव तुमकां सत सांगता तुमचो प्रश्न तो खरेंच तुमचो प्रश्न न्हय त्या प्रश्ना विशीं जी तुजी मनाची अवस्था आसा तो तुजो प्रश्न. तुवें सगळ्यो वस्तू मानपाक जाय. तूं जानूय आमी वस्तूंक हाता भायर वचोंक दितात आनी आमी चिंतूंक लागतात की आमी आमच्या जिविताच्या त्या वस्तूचेर दान मोन दितात जी आमकां आवडना आनी आमी त्याचेरूच मोन दान दितात आनी तें आसोंक जाय ताचे परस व्हडलें जाय सर. हांव तुमकां सांगता एक ल्हान काणी वाचता जी सारक्या मानच्या मुद्द्याचेर आसा. मोगाल माय पाय हांव कॉलेजीक गेल्यांत हांव जाणो हांव बरोवंक चुकलां आनी म्हज्या चुकीक लागून हांव माफी मागता कित्याक ह्या आदीं हांवें तुमकां चीट बरोवंक ना म्हूण देखून ही चीट हांव तुमकां सगळें सांगता पूण ती वाचच्या आदीं उपकार करून बस. तुमी बसलाय की ना उपकार कर तूं बसोंक ना तर ती चीट वाची नाका. बरें आतां हांव जायतींच बरीं आसा. तकलेक फ्रॅक्चर आनी रोगटाचे जोमे जाल्ले जे बरें आसा हे घडलेक हांव हांगाच पावल्या उपरांत थोड्याच तेंपान डॉमेट्रीक उजो पेटलो आनी म्हाका म्हज्या डॉमेट्रीन जनेलांतल्यान उडकी मारची पडली. आतां सगळें बरें आसा. आतां फकत दिसाक एकूच फावट तकली फोडटा. बऱ्या नशिबान डॉमेट्रीचो उजो आनी हांवें उडकी मारल्या त्या पेट्रोल पंपाच्या चाकरान पयली. ताणें म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलें. जेन्ना हॉस्पिटलांतलें भायर सरलें म्हाका खंयच न्हिदोंक सुवात नासलें कित्याक म्हजो रूम सापूच उलपलोलो. तर ताणें बऱ्या मनान म्हाका आपयलें आपल्या बेसमेंटान बेडरूमान खाटेर न्हिदोंक. तो मातसो ल्हानसो आसा पूण सोबीत दिसता. तो एक बरो भुरगो आनी चड मोगान पडल्यान आनी काळजार जावंक चिंतात. आजुनूय आमी तारीख थारावंक ना पूण म्हज्या गोरबेसपण दिसोंक लागच्या आदीं आमी काजार जातलीं. वय माय पाय हांव गोरबेस्त आसा. हांव जाणो तुमी कितले आशेल्यान शामाय शापाय जावंक आनी हांव जाणो तुमी बालकाक येवकार दितेली म्हूण आनी म्हाका दिली तशीच काळजी तुमी घेतल्यात ताची तुमी काळजी घेतली.
आमच्या काजराक थोडो वेळ लागलो कित्याक म्हज्या मोग्याक मातशें दुयेंस लागला जाचो वसो म्हाकाय लागलो. तरी हांव जाणो तुमी ताकाय आमच्या कुटुंबान उक्त्या हातांनी येवकार दितेली म्हूण कसलोय जाल्यार तो दोयाल आनी जोरी बरें शिकप ना तो आशादीक आसा जोरी तो आमच्या जातीचो न्हय आनी धर्माचो न्हय. हांव जाणो तुमी सदांच समजिकाय मानून घेतली त्या विशीं देखून तुमकां त्या बदल आदकोल आसची शेवटाक माय पाय. आतां हांवें तुमकां हें सगळें सांगलां म्हणटच म्हाका सांगूंक जाय की उजो पेटोंक ना, म्हाका कसलो मार लागोंक ना, हांव हॉस्पिटलान नासलीं, हांव गोर बेस ना, म्हाका वस जावंक ना आनी म्हज्या जिवितान बॉयफ्रेंडूय ना. तरी पूण हांव इतिहास आनी विज्ञानान नापास जालें. आनी म्हाका जाय आसलें तुमकां सारकें चित्र दिवंक. तुज्यान चिंतूंक जाता ते आवय बापय कितली खोशी जातली आसली ती. ओ देवाक आर्गा ते फकत इस्कोलान नापास जाला. ओ देवाक आर्गा, ओ देवाक आर्गा. आनी जर तांणी फोन करून सांगलेलें इतिहास विज्ञानान फेल जाली ती घडयेक चावपाची उचाबल चावपाची रागार ताका बोबो उवेली मारपाची आनी सगळी रागार रडपाची. घडयेक हांव थोडो वेळ घेवन जावं तुमचे पासो प्रश्न सारके तरेन पळोवंक. तुमच्या सरभोंवती संवसारान कितें घडटा त्या विशीं आनी कसल्यो वस्तू लोकांक फुडो करूंक पडटा पळय त्यो. हांव परत म्हणटा तुजो प्रश्न न्हय. तुजी मनाची अवस्था त्या प्रश्ना विशीं तो तुजो प्रश्न. पोले म्हान वस्त मनाच्या अवस्थाची ती ही तुजी मनाची अवस्था तुज्यान ती बदलूंक जाता. ती बदल सो तुका रावंक नाका. तुज्यान खरेंच तुजी मनाची अवस्था बदलूंक जाता. विक्टर फ्रँकल जेन्ना जर्मनीच्या दुमालो दिवपी कॅम्पान आसलो ताणें म्हणलें निमाणो मनशाचें स्वतंत्रपण जे कोणाच्यान ताचे कडचें काडून येसो तें ताची मनाची अवस्था खंयच्याय परिस्थितीन आसतना विचून काडूंक. त्या दुमालो दिताल्या कॅम्पान ताणें निर्णय घेतलो म्हजे कडेन कितें आसा जें तुज्यान म्हजें लागचें काडून येजो. तुज्यान म्हजें जेवण वरो येता, म्हजीं कापडां वरो येता, म्हजी खाट वरो येता, तुज्यान म्हाका एकसरो दवरूं येता, तुज्यान म्हाका सकत मजुरी करूं येता. पूण म्हजे कडेन कितें आसा तें तुज्यान म्हजे कडेन व्हरोंक जायना. म्हजी मनाची अवस्था बरी आसा. पळय हांवें तुमकां सांगलें आयज सगळ्यांक मनाची अवस्था जें बदलप जातलें म्हूण. सगळ्यांक जें आपूण खोशी आसलेलीं आमी उमेदीचीं म्हटल्यार बायबल परत आनी परत आमकां सांगता आनी तुजेकीन म्हाकाय तें आवडना पूण तुवें आमकां परत परत सांगता जेन्ना त्रास आनी दुमालो येतोच आमी खोशी जावंक जाय म्हूण. जेजून जुवाक 1633 म्हणलां संवसारान तुका दुमालो आसतलो ही एक भासावणी आनी उपरांत ताणें म्हणलां खोशी जा. देव बरें करूं. खोशी जा. कित्याक जरी तुका प्रश्न आसात तरी हांव तुका आसा. संवसारान तुका दुमालो आसतलो, संवसारान सगळ्याकूच दुमालो आसतलो पूण तुज्यान खोशी जावं येता कित्याक जेजून म्हणलें हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. आमच्या प्रश्नाचो हुस्को करूंक आमी बंद करूंक जाय आनी फकत देव आमच्या जिवितान आसा म्हूण आनंदीत जावंक जाय. परच कोणें म्हाका सांगलें वय आनी हो प्रश्न बरोच व्हडलो आसलो. बरें म्हाका दिसता आमी फकत देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी तें म्हाका उलटेंच कशें दिसलें आनी हांवें चिंतलें तूं जाणा कितें तें म्हणून म्हाका उपगोन आयल्या. लोकान तें म्हणलेलें आयकून म्हाका वायस आयल्या. आमी फकत देवाचेर विस्वास दवरूंक फावना. आमकां देवाचेर विस्वास दवरूंक संयोग मेवता. देवाचेर विस्वास दवरूंक एक संदी मेळटा. केदें व्हडलें भाग एक विस्वाशी देव जो आमचो मोग कोत्ता जाका आसा सगळी शक्ती, सगळी जानवाय, सगळें गिन्यान, जो सगळो वेल सगळ्याकूच आसा. एक खिणाक पासून आमचे वेलो तो दोवो काडिना. आमकां प्रश्न आसात पूण आमकां देवूय आसा. कुड्ड्या देवांक बुजपी आनी अनभवर्त्यांकूय प्रश्न आसात आनी अदीक प्रश्न आनी प्रश्न आनी तांकां अपेक्षा ना आनी निश्चय नात आनी ते आपलें पुरें जिवीत मृग जला फाटल्यान धांवोन सारतले आनी शेकी निराशी जातले कवतोच वय हांव चिंताली तशें तें शेवटाक जावचें ना. जाकोब एक म्हज्यान हें पळोवं शिवाय रावोन येजो.
पोले तुका खात्री जावंक जाय की जोरी तुका प्रश्न आसाय तोरी तुजे खोशी जावं येता, कित्याक तुका खात्री ना तर तूं केदींच खोशी जावपाक ना. पोरे जॉयस, म्हाका अशेंच दिसता होच तो प्रश्न हांगाच. पूण म्हाका दिसता आनी हांव चिंता आयज म्हाका उलोवंक नाका तुका कशें दिसता आनी कितें चिंताय. म्हाका उलोवंक जाय तूं कशें जाणो, तूं कितें जाणो, उतर कितें म्हणटा. आनी खोलायेन जियोया. आमकां देवा सोवे आनी खोलायेची सैरीकूच आसूंक जाय. आमकां कशें दिसता, आमी कितें चिंता हाचे मुखार आमी वचोंक जाय आमच्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान. हांव जाणा देव विश्वासी म्हूण, ताका परत आनी परत आनी परत विश्वासी जाल्लो हांवें पळयला. ह्या वेळार सगळ्याक धास्ती आसा अमेरिकेच्या दुडवांच्या परिस्थिती वयर आनी कितें जातलें तें अमकेंच जायना तर. आनी बँकांनी कितें जातलें, स्टॉक मार्केटान कितें जातलें. तूं जाणोय, हांव म्हणना ही बुद्धी उजार करूंक फावना, पूण तूं जाणोय देवाची येवजण आसा आनी ती कसली ती हांव नकलो आनी त्या विशीं हांव हुस्केना. तोरी आसतना ती येवजण बरी जातली आनी देव तोरी आमची काळजी घेतलो कशेंय परी. जर आमी करूंक जाय तें केलां जाल्यार देव आमची काळजी घेतलो. बस 2 जेकब 1-2. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे जिन्सावर कश्ट येता तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. वेगवेगळे तुमचे त्रास येतोच पूर्णतायेन सारकींच आनंदीत जायात. पोले ताल्यो कश्यो बंद जाल्यो त्यो. कित्याक म्हळ्यार असले भावार्थाचे परिक्षेंत भावार्था पासत कसले पिडापीड मोदे तुमी अदीक थीर आसतल्यात वय. म्हाका कळना आयल्या म्हजे भितर जायत्यो वस्तू ताणें भायर काडल्यो पाशयेंत येवच्या आदी. तो कठीण वेळ आमच्या जिवितान दिता आमकां अनुभव आनी तो देव आमकां तयार करता फुडाराक येवपाच्यो आसा त्या वस्तू खातीर. जेन्ना तुजो दीस आगोड जाता तुवें म्हणूंक जाय देवा हें म्हाका आवडना, तें बरें लागना, पूण तरी हांव खुशाल आसा कित्याक हांव जाणो तांतलें म्हाका कितें पूण मेवतलें म्हूण. म्हाका तांतलें कितें मेवतलें म्हूण हांव अदीक वाडटलीं. हें जाल्या उपरांत हांव तुका अदीक बरी वखतलीं. हें सुरू जाल्लें तेन्ना पर्यान. आनी हांव तुमकां उत्तेजन दिता त्यो वस्तू व्हडल्यान म्हणून. तुवें म्हटल्यार चड बरें, हें बरें लागना, तें दुखोवता आनी हें खरेंच म्हज्या सैमीक रुपान हांगा नासली तर बरें जावपाचें. पूण हांव जाणा तुजी येवजण आसा आनी हांव जाणो म्हजे थंय तूं कसलो बरो वावर करतलो म्हूण. आनी जेन्ना सारको वेळ पावतलो तूं म्हजी परिस्थिती बदलतलोय. हें म्हज्यान तुमकां सुरू कर म्हूण सांगूं येता कांय वस्तू व्हडल्यान म्हणून. आनी अशें करतूच जेन्ना तूं व्हडल्यान उलयताय जे भाशेन देवाक जाय आपल्या उतरा प्रमाणे जावंक तुजी भावना आनी तुजें मन बदलतलें. वय तुज्यान थंयच बसून तुका जाय तशेंच करूंक आनी चिंतूंक जाता. वाच 1 पेद्रू 3:14. तरी देवाक मानता ते भाशेन जेवचे खातीर तुमकां कितलें भोगचें पडलेलें जाल्यारय तुमी खरींच सुभागी. खुशाल, निद्दुखायचे लायक, मनशाक बेकनायनात ताचे पासत आकांताक नाकात, ते विरुद्ध आसात म्हूण. चोरूय तुवें सारकें तें करूंक तुका आतां ताचे पासत दूख भोगूंक पडलें जाल्यार तुज्या न्हय म्हजी तोकली अशी 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 बागोता. हातून कितें पूण वायट आसा, कितें वायट आसा? जर हांवें सारकें तें केल्यार म्हाका ताचो परिणाम सारको जावंक जाय. सारकें केल्यार बरें जावंक जाय. तो म्हणटा तुका आशिर्वाद आसा. म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत सगळ्यावन बरी वस्त जातली ती. हें हांवें आज सकाळीं म्हणा देवाक म्हणलें. गेल्या सुमारान हांवें म्हणलें सगळ्याकीन महान वस्त देवाच्यान आमकां शिकोवं येता ती आमी कशी खुशाल जावंक जाय जेन्ना आमकां जाय तशें जायना जातूच. तुमी जाणत आमकां बॉल आसा आमची मनाची अवस्था बदलूंक. जर म्हजी वा तुजी अवस्था फावो ते परी ना तर आमच्या निर्णय घेवं येता
ती बदलूंक आनी आमची मनाची अवस्था देवाचे इच्छा परमोने जावंक आनी अशें जातूच आमच्या जिवितान कितें जाता तें पळोवन अजापतले. तुमचो मोग कोत्ता देवाचो आशिर्वाद आसूं. हे उपाय घेया, तुजें जिवीत तांकां बदलूंक दी आनी खात्री खोर आयज तूं आनी कोणाक आशिर्वाद जातले म्हूण. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.